Obadiah, Matthalo, Chapter 1. हें एडोमा विशीं ओबादियाचें दर्शन. प्रस्तावना. सर्वेस्परा कडलो हांवें एक संदेश घेतला. राष्ट्रांमदें एका संदेशकाराक धाडून दिला. उठात, ह्या लोकांचेर आक्रमण करूंक वचुया. चलात, झूज करुया. एडोमाचेर सर्वेस्पराचो निर्णय. दोनी सर्वेस्पर अशें म्हणटा, पळय, तुका हांवें सगळ्या राष्ट्रांहून ल्हान केला. तुका तिरस्कार लेगून फावना. तुज्या गर्विश्ट काळजान तुका फसयलो. तूं खोडपाच्या खांचींनी जियेताय, उंच जाग्यार ठिकाण करून आसाय. तुज्याच मनान म्हणटाय, कोणाच्यान म्हाका खाला जमनीर उडोवंक जाता? जरी घोणी भाशेन तूं उंच उंच उडटाय, जरी नोकेत्रां मदें तुवें तुजो घोंटेर केलाय, तरी थंय तावन हांव तुका खाला हाडटलों, उलयता तो सर्वेस्पर. एडोमाचो बोस. तुमगेर चोर आयलोले जाल्यार, वो रातचे नागोवणे पावलोले जाल्यार, तांकां जाय आसलें तितलेंच ते लुट्टले आसले न्हय? वो तुमगेर दाखो पुंजावपी आयलोले जाल्यार, थोड्यो तरी ते तुका पुंजावंक दवरचे नासले काय? पूण कितलो म्हूण तुका लुटला, कितलो म्हूण एजावक लुटलो, ताचे लिपोवन दवरलेले थेवे सोदून काडले. सगळे तुजे सामील देशाचे शिमे पर्यंत तुजे पाठीक लागले. कोरारान तुका बांदोन आसलोल्या मनशांनी तुका फसयलो आनी तुका जिखून घेतलो. तुज्याच पावण्यांनी तुका फास मांडलो आनी तें समजूंक तुका बूद ना जाली. तो दीस येतलो तेन्ना, उलयता तो सर्वेस्पर, एडोमाच्या सगळ्या शाण्यांचो हांव नास कोत्चो ना काय? आनी एजावच्या दोंगरा वेल्यान बुदवंतांचें गिन्यान हांव पाड कोत्चो ना काय? तेमान तुजे झुजारी इतले निराशी जातले की एजावच्या दोंगरा वयल्या लोकांक मारून कोबार कोत्तले. कोणूच चुकचो ना. एडोमाचो गुन्यांव. तुवें तुज्या भावा जाकोबाक केल्ले जबरदस्ती खातीर तूं लोजेन बसतलोय आनी सर कालाक तुवें तुजें निसंडोन जातलें. ज्या दिसा परक्या मनशांनी ताची गिरेस्काय काडून व्हेली आनी ताच्या धारवंड्यांतल्यान भितर सरून विदेशी आनी जेरुजाल्या विशीं सर्ती घाल्ल्यो, त्या दिसा तूं पयस उबो रावलोय, देखून तूंय तांचे सारकोच वायटोवो जालोय. तुज्या भावाच्या दुर्दैवाच्या दिसा ताचेर नदर घालून तुजे दोळे धादोशी करिनाका. जुडाच्या पुतां धुवांच्या निसंटनाच्या दिसा तांचे विशीं तुवें बोडाय करूंक उलोवंक फावो नासलें. हाल उपद्र्यांच्या दिसा तुवें सुकी बोडाय उलोवंक फावो नासलें. तांच्या अदृश्टाच्या दिसा म्हज्या पोजेच्या धारवंट्यांतल्यान तुवें रिगूंक फावो नासलें. ताच्या नश्टाच्या दिसा जुडाच्या निसंटनाचेर नदर घालून तुजे दोळे तुवें धादोशी करूंक फावो नासलें. तांचे कोनिश्टायेच्या दिसा तांच्या आस्तेमालाक तुवें हात लावंक फावो नासलें. तांचे मदलीं पळापळ काडून वेतालीं, तांचो जीव काडूंक तुवें नाक्यार रावंक फावो नासलें. तांच्या हाल उपद्र्यांच्या दिसा जीं तांचे मदलीं वाचून उरलोलीं, तांकां तुवें दुस्मानांच्या हातांत दिवंक फावो नासलें. कारण सगळ्या राष्ट्रांक सर्वेस्पराचो दीस लागीं पावला. तुवें केलांय तशें तुका केल्लें मेळटलें. तुजीं कोत्तुबां तुज्या माथ्यार पडटलीं. सर्वेस्पराचो दीस. इस्रायलाक वायट केल्ले खातीर सर्वेस्पर एडोमाचें फारीकपण घेता. जसो तूं म्हज्या पवित्र दोंगरार पियेलाय, तशीं सगळीं राष्ट्रां थांबोन आसतना पियेतलीं. तीं अस्वस्थ जावन पियेतलीं, पूण अशें केन्नाच नासलीं तशीं तीं जातलीं. पूण पळून गेल्यान तीं सियोन दोंगरार
रावतली आनी तो जातलो एक पवित्र स्थान. जाकोबाचें घोराणें होक आपलें दायज तें नव्यान आपल्या हातांत घेतलें. जाकोबाचें घोराणें जातलें एक उजो. जुजेचें घोराणें एक आकटें आनी एजावचें घोराणें सुक्या तोंडा सारकें. तीं एजावच्या घोराण्याक उजो लायतलीं आनी तें लासून उडयतलीं. आनी एजावच्या घोराण्यांतलो एकलोय वाचचो ना. उलयता तो सर्वेस्पर. नवो इस्रायल. नेजेबांतलो लोक एजावचो दोंगूर नव्यान आपलो कोत्तलो. सोपाट देसांतलो लोक फिलिस्तेवकारांचो देस आपल्या ताब्यांत घेतलो. तीं एफ्रायमाचो आनी सामारियेचो गांव नव्यान आपलो कोत्तलीं. आनी बेंजामिनाचो लोक गिल्याद आपल्या ताब्यांत कोत्तलो. हे फौजेंतलीं निर्वाशी जाल्या इस्रायलाच्या पुतां धुवांक जारेप्ता पर्यान कानानांचो देस पडटलो. आनी आतां सफारोदांत आसलोल्या जेरुजाल्याच्या निर्वाशांक नेगाबाचीं शारां पडटलीं. एजावच्या पर्वताचेर राज चलोवपाक जैतिवंत जावन सियोन पर्वत चडटलीं. आनी सोगटा सर्वांचो अधिकार सर्वेस्पराचो जातलो. देवाचें उतर हें.